म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बातचे सुरवेक आयज हांव तुमकां एक खोशयेची खबर दिवंक सोदतां. दर एका भारतीयाक हें जाणा जावन अभिमान दिसतलो की देवी अन्नपूर्णेची एक खूब पोरणी मुर्ती कॅनडांतल्यान भारतांत परत येता. ही मुर्ती सुमार 100 वर्सां आदीं 1913च्या सुमाराक वाराणसींतल्या एका मंदिरांतल्यान चोरून देशाभायर धाडिल्ली. हांव कॅनडा सरकार आनी ह्या पुण्य कार्याक शक्य करपी लोकां प्रती म्हजे उपकार आठयता. माता अन्नपूर्णेचो काशी कडेन खाशेलो संबंद आसा. आतां तिची मुर्ती परत येवप हें आमच्या सगळ्यां खातीर खूब सुखदिणें आसा. माता अन्नपूर्णेच्या मुर्ती प्रमाण आमच्या परंपरेंतली जायतीं अनमोल दायजां आंतरराष्ट्रीय दळांची शिकार थारल्यात. ही दळां आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंत तांची उंचेल्या मोलान विक्री करतात. आतां हाचे आड कडक पावलां तर उबारताच, तांकां परतून हाडपा खातीर लेगीत भारतान आपले यत्न वाडयल्यात. ह्या यत्नांक लागून फाटल्या कांय वर्सांनी भारताक जायत्यो मुर्त्यो आनी कलाकृती परतून हाडपाक येस मेळ्ळां. माता अन्नपूर्णेची मुर्ती परतून हाडपा वांगडाच आनीक एक योगायोग जोडिल्लो आसा. कांय दीस आदीं वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनयलो. वर्ल्ड हेरिटेज वीक संस्कृताय मोग्यां खातीर पोरण्या काळांत वचपाची, इतिहासांतल्या महत्वाच्या पावंड्याची म्हायती मेळोवपाची एक बेस बरी संद दिता. कोरोना कालखंड आसून लेगीत हे खेपे आमी इनोव्हेटिव्ह पद्दतीन लोकांनी हो हेरिटेज वीक मनयल्लो पळयलो. क्रायसिसांत कल्चर खूब उपेगी थारता. ताचे आड झुजपाक महत्वाची भुमिका घेता. टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान लेगीत कल्चर एक इमोशनल रिचार्जचें काम करता. आयज देशांत जायते म्युझियम्स आनी लायब्ररीज आपल्या कलेक्शनाक पुराय तरेन डिजिटल करपाचें काम करतात. दिल्लींत आमच्या राष्ट्रीय संग्रहालयान ह्या मळार कांय तोखणायेचे यत्न केल्यात. राष्ट्रीय संग्रहालय हाचे वरवीं लागीं 10 व्हर्च्युअल गॅलरीज इंट्रोड्यूस करपाचें काम चल्लां. आसा न्हय मजेदार? आतां तुमी घरा बसून दिल्लींतल्या नॅशनल म्युझियम गॅलरीजचो टूर करूंक शकतले, जंय एके वटेन सांस्कृतीक दायजांक टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान अधिकाधिक लोकां मेरेन पावप म्हत्वाचें आसा, जाल्यार ह्या दायजांच्या संरक्षणा खातीर टॅक्नॉलॉजीचो उपेग खूब म्हत्वाचो आसा. हालींच एका इंट्रस्टिंग प्रोजेक्टाच्या संदर्भांत वाचतालो. नॉर्वेच्या उत्तरे कडेन स्वेलबार्ड नांवाचो एक जुंवो आसा. ह्या जुंव्याचेर एक प्रोजेक्ट आर्क्टिक वर्ल्ड आर्कायव्ह तयार केला. ह्या आर्कायव्हा भितर बहुमूल्य हेरिटेज डेटा अशे तरेन दवरला की खंयच्याच तरेच्या सैमीक वा मानवनिर्मित संकश्टांचो ताचेर प्रभाव जावचो ना. आतां हालींच हिवूय म्हायती मेळ्ळ्या की अजंता घोलींच्या दायजाक लेगीत डिजिटायज करून ह्या प्रोजेक्टांत आस्पावीत करून घेवप चल्लां. हातूंत अजंता घोलींची पुराय झलक पळोवपाक मेळटली. हातूंत डिजिटलायज्ड आनी रिस्टोर्ड पेंटिंग वांगडाच ताचे कडेन संबंदीत दस्तावेज आनी कोट्स लेगीत आस्पावीत आसतले. इश्टानो, महामारीन एके वटेन आमच्या काम करपाच्या पद्दतीक बदलून उडयलां, जाल्यार दुसरे वटेन सैमाक नव्या पद्दतीन अणभवपाची एक संद लेगीत दिल्या. सैमाकडेन पळोवपाच्या आमच्या दृश्टिकोनांत लेगीत बदल जाला. आतां आमी शिंयाच्या मोसमांत पावल घालतात. आमकां सैमाचे वेगवेगळे रंग पळोवपाक मेळटले. फाटल्या कांय दिसां सावन इंटरनेट चॅरी ब्लॉसम्सच्या व्हायरल फोट्यांनी भरला. तुमी विचार करता आसतले की हांव जेन्ना चॅरी ब्लॉसम्सचो उल्लेख करता तेन्ना जपानच्या नामनेच्या वळखीचो उल्लेख करता. मात अशें ना. हे फोटे जपानांतले न्हय. हे आमच्या मेघालयांतल्या शिलाँगांतले फोटे आसात. मेघालयाच्या सोबीतकायेंत ह्या चॅरी ब्लॉसम्सान आनीक वाड केल्या. इश्टानो, ह्या म्हयन्यांत 12 नोव्हेंबराक डॉक्टर सलीम अली जी हांचो 125वो जयंती सुवाळो सुरू जाला. डॉक्टर सलीम हांणी शेवण्यांच्या मळार बर्ड वॉचिंग संदर्भांत उल्लेखनीय वावर केला. संवसारांतल्या बर्ड वॉचर्स हांकां भारताकडेन आकर्शीत केल्यात. हांव सदांच बर्ड वॉचिंग मोग्यांची तुस्त करीत आयला. खूब धैर्या वरवीं ते वरांची वरां सकाळ सावन सांज मेरेन बर्ड वॉचिंग करपाक शकतात. सैमाच्या सोबीत दृश्यांचो आस्वाद घेवपाक शकतात आनी आपले गिन्यान आमचे मेरेन लेगीत पावयतात.
भारतांत लेगीत जायत्यो बर्ड वॉचिंग सोसायटी सक्रिय आसात. तुम्ही लेगीत निश्चित ह्या विशया कडेन जोडून घेयात. म्हज्या धांवपळीच्या जिणेंत म्हाका फाटल्या दिसांनी केवडिया वाठारांत शेवण्या वांगडा वेळ घालोवपाची एक यादगार संद मेळ्ळी. शेवण्या वांगडचो वेळ तुमकां सैमाकडेन लेगीत जोडटलो आनी पर्यावरणा खातीर लेगीत उर्बा दितलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारताची संस्कृताय आनी शास्त्र सदांच पुराय संवसारा खातीर आकर्शणाचें केंद्र थारल्या. जायते लोक हांच्या सोदांत भारतांत आयले आनी सासणाचे हांगचेच जाले, जाल्यार जायते लोक परतून आपल्या देशांत वचून ह्या संस्कृतायेचे संवाहक जाले. म्हाका जोनस मसेटीच्या कामा संदर्भात जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी, जांकां विश्वनाथ ह्या नांवान लेगीत वळखतात. जॉनस ब्राझिलांत लोकांक वेदांत आनी गीता शिकयतात. ते विश्वविद्या नांवाची एक संस्था चलयतात, जी रियो दे जानेरो सावन सुमार वराभरच्या अंतराचेर पेट्रोपोलिस दोंगराचेर आसा. जॉनस हांणी मॅकॅनिकल इंजिनियरिंगचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत स्टॉक मार्केटांत आपल्या कंपनींत काम केलें. उपरांत तांचो कल भारतीय संस्कृताय आनी विशेश करून वेदांता कडेन जालो. स्टॉक सावन स्पिरिच्युएलिटी मेरेन वास्तवांत तांची एक व्हड यात्रा आसा. जॉनस हांणी भारतांत वेदांत दर्शनाचो अभ्यास केलो आनी 4 वर्सां ते कोयमुतूरच्या आर्ष विद्या गुरुकुलम हांगा आशिल्ले. जॉनस हांचे लागीं आनीक एक खाशेलेपण आसा. ते आपलो संदेश मुखार पावोवपा खातीर टॅक्नॉलॉजीचो वापर करतात. ते नेमान ऑनलायन प्रोग्राम्स करतात. ते दर दिसा पॉडकास्ट करतात. फाटल्या 7 वर्सांत जॉनस हांणी वेदांताचेर आपल्या फ्री ओपन कोर्सीसाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाख परस अदीक स्टुडंट्सांक शिकयलां. जॉनस फकत एक व्हड काम करिनात, जाल्यार ते अशा एका भाशेंत करतात जी समजुपी लोकांची संख्या उपाट आसा. लोकां मदीं खूब उत्सुकता आसा की कोरोना आनी क्वॉरंटायनच्या ह्या काळांत वेदांत कशे तरेन मदत करूंक शकता. मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हांव जॉनस हांकां तांच्या यत्नां खातीर परबीं भेटयता आनी तांच्या फुडारांतल्या यत्नां खातीर तांकां परबीं भेटयता. इश्टानो, हेच तरेन आतांच एके खबरे कडेन तुमचें लक्ष गेलाच आसतलें. न्यूझीलंडांत थंयच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या MP डॉ. गौरव शर्मा हांणी संवसारांतल्या पोरण्या भाशांतली एक आशिल्ल्या संस्कृतांतल्यान सोपूत घेतलो. एक भारतीय म्हूण भारतीय संस्कृतायेचो हो प्रसार आमकां अभिमानान भरून उडयता. मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हांव गौरव शर्माजी हांकां परबीं भेटयता. आमची सगळ्यांची इत्सा आसा की ते न्यूझीलंडच्या लोकांच्या सेवेंत नवे पावणे मेळो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाल्यां 30 नोव्हेंबराक आमी श्री गुरू नानक देवजी हांचें 551वें प्रकाश पर्व मनयतले. पुराय संवसारांत गुरू नानक देवजी हांचो प्रभाव स्पश्टपणान पळोवपाक मेळटा. व्हँकुव्हर सावन वेलिंग्टन मेरेन, सिंगापूर सावन सावथ आफ्रिका मेरेन तांचे संदेश सगळी कडेन आयकूंक मेळटात. गुरू ग्रंथ साहिब हातूंत म्हळा, सेवक को सेवा बन आई, म्हळ्यार सेवकाचें काम सेवा करप. फाटल्या कांय वर्सांनी जायते महत्वाचे पावणे आयले आनी एक सेवक म्हणून आमकां खूब कितें करपाची संद मेळ्ळी. गुरू साहिब हांणी आमचे कडल्यान सेवा घेतली. गुरू नानक देवजी हांचोच 550वो प्रकाश पर्व, श्री गुरू गोविंद सिंग जी हांचो 350वो प्रकाश पर्व, फुडल्या वर्सा श्री गुरू तेग बहादूर जी हांचो 400वो प्रकाश पर्व लेगीत आसा. म्हाका जाणीव जाता की गुरू साहब हांची म्हजेर खाशेली कृपा आसा, कारण तांणी म्हाका सदांच आपल्या कार्यांत लागींच्यान जोडून घेतलां. इश्टानो, तुमी जाणटात व्हय की कच्छ वाठारांत एक गुरुद्वारा आसा, लखपत गुरुद्वारा साहिब. श्री गुरू नानकजी आपल्या निर्शेवणेच्या काळांत लखपत गुरुद्वारा साहिब हांगा राविल्ले. 2001 भुकंपाक लागून ह्या गुरुद्वाराक लेगीत लुकसाण जाल्लें. ही गुरू साहिब हांची कृपा आशिल्ली की हांव हाचो जीर्णोद्धार सुनिश्चित करूंक शकलो. फकत गुरुद्वाराची दुरुस्ती केली ना जाल्यार ताची व्हडविकाय आनी भव्यता लेगीत परतून एक फावट स्थापीत केली. आमकां सगळ्यांक
गुरू साहिब हांचो खूब आशिर्वाद लेगीत मेळ्ळो. लखपत गुरुद्वाराच्या संरक्षण यत्नांक 2004 युनेस्को एशिया पॅसिफिक हेरिटेज अवॉर्ड हातूंत अवॉर्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फावो जालें. अवॉर्ड दिवपी ज्युरीन पळयलें की दुरुस्ती करतना ह्या इमारतीच्या बारीकसाणीं कडेन खाशेलें लक्ष दिलां. ज्युरीनी हें लेगीत नोट केलें की गुरुद्वाराच्या पुनर्निर्माण वावरांत शीख समुदायाची फकत सक्रीय भागीदारी नाशिल्ली जाल्यार तांच्याच मार्गदर्शनाखाला हें काम जालें. लखपत गुरुद्वारा वचपाचें सौभाग्य म्हाका तेन्नाय मेळिल्लें जेन्ना हांव मुखेलमंत्री लेगीत नाशिल्लो. म्हाका थंय वचून असिमीत उर्जा मेळटाली. ह्या गुरुद्वारांत वचून दर एकल्याक धन्यतेचो अणभव जाता. हांव हे खातीर कृतज्ञ आसा की गुरू साहिब हांणी म्हजे कडल्यान सेगीत सेवा घेतल्या. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांतूच करतारपूर साहिब कॉरिडोर उक्तें जावप खूब इतिहासीक थारलें. ही गजाल हांव जीणभर म्हज्या काळजांत सांबाळून दवरतलों. हें आमचें सगळ्यांचें सौभाग्य आसा की आमकां श्री दरबार साहिबची सेवा करपाची आनीक एक संद मेळ्ळी. विदेशांत रावपी आमच्या शीख भाव भयणांक आतां दरबार साहिबच्या सेवे खातीर निधी धाडप आनीक सोंपें जालां. ह्या पावला वरवीं पुराय संवसारांतली संगत दरबार साहिबच्या आनीक लागीं पावल्या. इश्टानो, ते गुरू नानक देवजी आशिल्ले जांणी लंगर परंपरा सुरू केल्ली. आनी आयज आमी पळयलें की संवसारभर शीख समुदायान कशे तरेन कोरोनाच्या ह्या काळांत लोकांक खाण जेवण दिवपाची आपली परंपरा चालू दवरल्या. मनीसपणाच्या सेवेची ही परंपरा आमच्या सगळ्यां खातीर सदांच उर्बा दिवपाचें काम करता. म्हजी इत्सा आसा की आमी सगळ्यांनी सेवक म्हणून काम करीत रावचें. गुरू साहिब म्हजे कडल्यान आनी देशवासियां कडल्यान अशेंच तरेन सेवा घेयत रावं. परतून एक फावट गुरू नानक जयंतीच्या निमतान म्हजे कडल्यान खूब खूब परबीं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका देशभरांतल्या जायत्या युनिव्हर्सिटीजच्या स्टुडंट्सां कडेन संवाद सादपाची तांच्या एज्युकेशन जर्नीच्या महत्वपूर्ण इव्हेंट्सांत आस्पावीत जावपाची संद मेळ्ळी. टॅक्नॉलॉजी वरवीं हांव IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, गांधीनगरच्या दीन दयाळ पेट्रोलियम युनिव्हर्सिटी, दिल्लीच्या JNU, मैसूर युनिव्हर्सिटी आणि लखनौ युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांकडेन कनेक्ट जावंक पावलो. देशांतल्या तरणाट्यांच्या मजगती आसप खूब टवटवीत करपी आनी उर्जेन भरपी आसता. विद्यापीठांचे वाठार तर एके तरेन मिनी इंडिया भशेनूच आसतात. एके वटेन जंय ह्या कॅम्पसांत भारताच्या विविधतायेचें हें दर्शन जाता, थंय दुसरे वटेन न्यू इंडियाच्या व्हड व्हड बदलां खातीर पॅशन लेगीत पळोवंक मेळटा. कोरोनाच्या आदल्या दिसांनी जेन्ना हांव प्रत्यक्ष खंयच्याय इन्स्टिट्यूशनाच्या इव्हेंटांत वतालो तेन्ना हांव आग्रो करतालो की लागसरच्या शाळांतल्या गरीब भुरग्यांक लेगीत त्या सुवाळ्यांत आमंत्रीत करचें. ती भुरगीं त्या सुवाळ्यांत म्हजे स्पेशल गेस्ट जावन येतालीं. एक ल्हानसो भुरगो त्या भव्य सुवाळ्यांत एखाद्या तरणाट्याक डॉक्टर, इंजिनियर, सायंटिस्ट जातना पळयता, कोणाकूय मॅडल घेतना पळयता, तेन्ना ताचे भितर नवीं सपनां तयार जातात. हांव लेगीत करपाक शकता हो आत्मविश्वास तयार जाता. संकल्पा खातीर उर्बा मेळटा. इश्टानो, हाचे वांगडाच आनीक एक गजाल जाणून घेवपाक म्हाका उत्सुकता आसता की त्या इन्स्टिट्यूशनचे आल्युमिनाय कोण आसात. त्या संस्थे वांगडा आपल्या आल्युमिनायची रेग्युलर एंगेजमेंटची व्यवस्था आसा व्हय? तांचो आल्युमिनाय नेटवर्क कितलो जिवीत आसा? म्हज्या तरणाट्या इश्टानो, तुमी खंयच्याय संस्थेचे विद्यार्थी तो मेरेनूच आसतात जो मेरेन तुमी थंय शिकतात. मात थंयचे आल्युमिनाय तुमी जीणभर जावन उरतात. स्कूल, कॉलेजांतल्यान भायर सरले उपरांत 2 गजाली केन्नाच सोंपनात. एक म्हळ्यार तुमच्या शिक्षणाचो प्रभाव आनी दुसरें म्हळ्यार आपल्या स्कूल, कॉलेज कडेन आशिल्ली लागणूक. जेन्ना आल्युमिनाय एकमेका कडेन उलयतात तेन्ना स्कूल, कॉलेजच्या तांच्या यादींत पुस्तकां आनी शिक्षणा परस चड कॅम्पस वाठारांतलो वेळ आनी इश्टा वांगडचें खीण चड आसतात. आनी हातूंतल्यानूच जल्म घेता एक भाव इन्स्टिट्यूशन खातीर कितें तरी करपाचो. जंय तुमच्या व्यक्तिमत्वाचो विकास जाला,
थंयच्या विकासा खातीर तुमी कितें तरी करप हाचे परस चड खोस आनी कित्याची आसपाक शकता. हांवें अशा कांय यत्नां विशीं वाचलां जंय आदल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या आदल्या संस्थांक भरभरून दिलां. आजकाल ॲल्युमनाय हाचे संदर्भात खूब सक्रीय आसात. IITiansनी आपल्या संस्थां भितर कॉन्फरन्स सेंटर्स, मॅनेजमेंट सेंटर्स, इन्क्युबेशन सेंटर्स हे सारक्यो जायत्यो तजविजो स्वता करून दिल्यात. हे सगळे यत्न वर्तमान विद्यार्थ्यांच्या लर्निंग एक्सपिरियन्साक इम्प्रूव्ह करतात. IIT दिल्लीन एक एंडोवमेंट फंडची सुरवात केल्या जी एक खूब बरी आयडिया आसा. संवसारांतल्या नामनेच्या युनिव्हर्सिटी भितर अशे तरेचे एंडोवमेंट करपाचें कल्चर आसा जे स्टुडंट्सची मजत करतात. म्हाका दिसता की भारतांतलीं विद्यापिठां ह्या कल्चराक इन्स्टिट्युशनलायज करपाक सक्षम आसात. जेन्ना कितेंय परतून दिवपाची गजाल येता तेन्ना कांयच ल्हान व्हड आसना. ल्हानांतली ल्हान मजत लेगीत म्हत्वपूर्ण आसता. दरेक यत्न म्हत्वपूर्ण आसता. जायते खेपे आदले विद्यार्थी आपल्या संस्थां भितर टॅक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन वरवीं, बिल्डिंग निर्माण वरवीं, अवॉर्ड्स आनी स्कॉलरशिप्स सुरू करून, स्कील डेव्हलपमेंटचे प्रोग्राम सुरू करून जायती म्हत्वाची भूमिका घेतात. कांय शाळांच्या ओल्ड स्टुडंट असोसिएशन वरवीं मेंटरशीप प्रोग्राम्स सुरू केल्यात. हातूंत ते वेगवेगळ्या बॅचाच्या विद्यार्थ्यांक गायड करतात. तेच वांगडा एज्युकेशन प्रॉस्पेक्ट विशीं चर्चा करतात. जायत्या शाळांनी, खास करून बोर्डिंग शाळांनी ॲल्युमनाय असोसिएशन खूब स्ट्रॉंग आसा, जे स्पोर्ट्स टुर्नामेंट आनी कम्युनिटी सर्व्हिस सारक्यो कार्यावळींचें आयोजन करतात. हांव आदल्या विद्यार्थ्यांक आवाहन करता की तांणी ज्या संस्थां भितर शिक्षण घेतलां तांचे कडेन आपलें बॉन्डिंग आनी घटमूट करीत रावचें. जावं तें स्कूल आसूं, कॉलेज आसूं वा युनिव्हर्सिटी. म्हजो संस्थांक लेगीत उलो आसा की ॲल्युमनाय एंगेजमेंटच्या नव्या आनी इनोव्हेटिव्ह पद्दतींचेर काम करचें, क्रिएटिव्ह प्लॅटफॉर्म्स डेव्हलप करचे, जे वरवीं ॲल्युमनायची सक्रीय भागीदारी जावंक शकतली. फकत व्हड कॉलेज आनी युनिव्हर्सिटीज न्हय, आमच्या गांवांतल्या स्कूल्सचे लेगीत स्ट्रॉंग, वायब्रंट, ॲक्टिव्ह ॲल्युमनाय नेटवर्क आसचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 5 डिसेंबराक श्री ऑरबिंदो हांची पुण्यतिथी आसा. श्री ऑरबिंदो हांचें लेखन आमी जितलें वाचतात तितलीच खोलाय आमकां मेळत वता. म्हजे तरणाटे साथी श्री ऑरबिंदो हांकां जितले जाणून घेतले तितले स्वताक लेगीत जाणून घेतले, स्वताक समृद्ध करतले. जिणेच्या ज्या भाव अवस्थेंत तुमी आसात, ज्या संकल्पांक सिद्ध करपा खातीर तुमी यत्न करतात, तांचे मदीं सदांच श्री ऑरबिंदो तुमकां एक नवी उर्बा दितात अशें तुमकां दिसतलें. एक नवो रस्तो दाखयतात अशेंय तुमकां दिसतलें. जे तरेन आयज जेन्ना आमी लोकल के लिए वोकल ह्या अभियाना वरवीं मुखार सरतात तेन्ना श्री ऑरबिंदो हांचें स्वदेशीचें दर्शन आमकां वाट दाखयता. बांगला भाशेंत व्हड प्रभावी कविता आसा. छुई शुतो पॉय मोंतो आशे तुंग होते, दियशलाई काठी ताऊ आसे पोते, प्रदीप्ती जलिते खेते शुते जेते, किछुते लोक नॉय शाधीन. म्हळ्यार आमच्या हांगा सुई आनी माचीस लेगीत विदेशी जहाजांतल्यान येतात. खाण, जेवण, भांगर खंयच्याच मळार लोक स्वतंत्र नात. ते म्हणटाले की स्वदेशीचो अर्थ म्हळ्यार आमी आमच्या भारतीय कामगारांनी, कारागिरांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक प्राधान्य दिवचें. अशेंय ना की श्री ऑरबिंदो हांणी विदेशांक कडल्यान शिकपाक विरोध केलो. जंय जें कितें नवें आसा थंयच्यान आमी शिकचें. जें आमच्या देशांत बरे तरेन जावंक शकता ताका आमी आदार आनी उर्बा दिवची. हीच तर आत्मनिर्भर भारत अभियानच्या वोकल फॉर लोकल मंत्राची भावना आसा. खास करून स्वदेशी आपणावपाच्या मळार तांणी जें कितें सांगलां तें आयज दर एका भारतीयान वाचपाक जाय. इश्टानो, हेच प्रमाण शिक्षणाच्या संदर्भांत लेगीत श्री ऑरबिंदो हांचे विचार साप स्पश्ट आशिल्ले. ते शिक्षणाक फकत पुस्तकी गिन्यान, डिग्री आनी नोकरी मेरेन मर्यादीत माननाशिल्ले. श्री ऑरबिंदो म्हणटाले की आमचें राष्ट्रीय शिक्षण
आमच्या तरणाट्या पिळगेच्या मन आनी तकलेची ट्रेनिंग आसपाक जाय. म्हळ्यार तकलेचो विज्ञानीक विकास जावं आनी मना भितर भारतीय भावना लेगीत आसच्यो. तेन्नाच एखाद्रो तरणाटो देशाचो आनीक बरो नागरीक जाता. श्री अरबिंदो हांणी राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संदर्भांत जी गजाल तेन्ना सांगिल्ली, जी अपेक्षा केल्ली, ती आयज नव्या शिक्षण धोरणा वरवीं देश पुराय करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारतांत शेती आनी ताचे कडेन जोडिल्ल्या गजाली वांगडा नवे आयाम जोडपाक लागल्यात. फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या शेती सुदारणांनी शेतकारांक खातीर नव्या शक्यतांची दारां उक्तीं केल्यात. वर्सां सावन शेतकारांच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, ज्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर खंयच्या ना खंयच्या काळांत दर एका राजनितीक पक्षान तांकां आश्वासन दिल्लें, त्यो मागण्यो पुराय जाल्यात. खूब विचार केल्या उपरांत भारताच्या संसदेन शेती सुदारणांक कायदेशीर रूप दिलां. ह्या सुदारणांक लागून शेतकारांची जायतीं बंधनांच फकत सोंपूंक ना, जाल्यार तांकां जाय ते नवे अधिकार लेगीत मेळ्ळ्यात, नव्यो संदी लेगीत मेळ्ळ्यात. ह्या अधिकारांनी खूब उण्या काळांत शेतकारांच्यो आडमेळी उणे करपाचें काम केलां. महाराष्ट्रांतल्या धुळे जिल्ल्यांतले शेतकार जितेंद्र भोईजी हांणी नव्या शेती कायद्याचो वापर कसो केला हें तुमी लेगीत जाणून घेवपाक जाय. जितेंद्र भोईजी हांणी मक्याची शेती केल्ली आनी योग्य त्या मोलांत तें वेपाऱ्यांक विकप निश्चित केलें. शेतमालाचें वट्ट मोल थारलें सुमार 3,32,000 रुपया. जितेंद्र भोई हांकां 25,000 रुपयांचो एडवान्स लेगीत मेळिल्लो. थारिल्लें अशें की उरिल्ले पयशे तांकां 15 दिसां भितर दितले. मात उपरांत परिस्थिती अशी जाली की तांकां उरिल्ले पयशे मेळनात. शेतकारा कडल्यान शेतमाल खरेदी करप, म्हयन्यान म्हयने पेमेंट करप ना. घडये मोको खरेदी करपी वर्सां सावन चलत आयिल्ली तीच परंपरा चलयत आशिल्ले. अशेच तरेन जितेंद्रजी हांकां 4 म्हयने पेमेंट जालो ना. ह्या परिस्थितीन तांची मजत केली सप्टेंबरांत मंजूर जाल्लो जो नवो शेती कायदो केला तो तांच्या उपेगाक आयलो. ह्या कायद्या खाला शेतमाल खरेदी केल्या उपरांत 3 दिसां भितर शेतकाराक पुराय पेमेंट करचो पडटा आनी पेमेंट केलो ना जाल्यार शेतकार कागाळ करूंक शकता. कायद्यांत आनीक एक व्हड गजाल आसा. ह्या कायद्यांत अशी तजवीज आसा की वाठाराच्या एसडीएमान एका म्हयन्या भितर शेतकाराची कागाळ सुटावी करची पडटली. आतां अशा कायद्यांची ताकद आमच्या शेतकार भावां कडेन आशिल्ल्यान तांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्योच आशिल्ल्यो. तांणी कागाळ केली आनी कांय दिसां भितर तांकां उरिल्ले पयशे दिले. म्हळ्यार कायद्याची योग्य आनी पुराय म्हायती जितेंद्रजी हांची ताकद थारली. वाठार खंयचोय आसूं, दर एका तरेच्या भ्रम आनी अफवा सावन पयस योग्य म्हायती दर एका व्यक्ती खातीर व्हड शक्त आसता. शेतकारांची जागरूकताय वाडोवपाचें अशेंच काम करतात राजस्थानांतल्या 12 जिल्ल्यांत रावपी मोहम्मद असलमजी. ते एका शेतकार उत्पादक संघाचे CEO लेगीत आसात. हय, तुमी बरोबर आयकलें, शेतकार उत्पादक संघाचे CEO. आस्त आसा की व्हड व्हड कंपन्यांच्या CEOज हांकां लेगीत हें आयकून बरें दिसतलें की आतां देशांतल्या भितरल्या वाठारांनी काम करपी शेतकार संघाचे लेगीत CEOज जावपाक लागल्यात. तर इश्टानो, मोहम्मद असलमजी हांणी आपल्या वाठारांतल्या जायत्या शेतकारांक एकठांय करून एक WhatsApp ग्रूप तयार केला. ह्या ग्रुपाचेर ते दर दिसा लागसरच्या बाजारांनी कितें मोल चल्लां ताची म्हायती शेतकारांक दितात. स्वता तांचो FPO लेगीत शेतकारां कडल्यान शेतमाल विकत घेता. हाका लागून तांच्या ह्या यत्नां वरवीं शेतकारांक निर्णय घेवपाक मजत जाता. इश्टानो, जागृताय आसा जाल्यार जिवीतपण आसा. आपल्या जागृताय वरवीं हजारांनी लोकांची जीण प्रभावीत करपी एक शेती उद्यमी आसात श्री वीरेंद्र यादवजी. वीरेंद्र यादवजी आदी ऑस्ट्रेलियांत रावताले. 2 वर्सां आदी ते भारतांत आयले आनी आतां हरियाणांतल्या कैथल वाठारांत रावतात. हेर लोकां प्रमाण शेतांतले तण तांचे खातीर लेगीत एक व्हड आडखळ आशिल्ली. हाच्या सोल्युशना खातीर मोठ्या व्यापक स्तराचेर काम चल्लां. मात आयज मन की बात वरवीं
हांव विरेंद्रजी हांकां खास करून हे खातीर उल्लेख करता कारण तांचे यत्न वेगळे आसात, एक नवी दिशा दाखयतात. तणाची आडखण सुटावी करपा खातीर विरेंद्रजी हांणी तणाचे गठ्ठे करपी स्ट्रॉ बेलर मशीन विकतें घेतलें. हे खातीर तांकां शेती विभागा कडल्यान अर्थीक मजत लेगीत मेळ्ळी. ह्या मशिना वरवीं तांणी तणाचे गठ्ठे करपाक सुरवात केली. गठ्ठे तयार केले उपरांत तांणी ते तण ॲग्रो एनर्जी प्लांट आनी पेपर मिल हांकां विकलें. तुमी जाणा जावन अजापीत जातले की विरेंद्रजी हांणी तणा सावन फकत 2 वर्सांत 1.5 कोटी रुपयां परस चड मोलाचो वेपार केला आनी तातूंत लेगीत लागीं 50 लाख रुपयांचो लाव मेळयला. हाचो लाव त्या शेतकारांक लेगीत जाता जांच्या शेतांतल्यान विरेंद्रजी तण एकठांय करतात. कोयरांतल्यान भांगर ही गजाल तर आमी आयकल्याच, मात तणाचो विलो लावन पयशे आनी पुण्य जोडपाची ही एक वेगळीच देख आसा. म्हजो तरणाट्यांक खास करून शेतीचो अभ्यास करपी लाखांनी विद्यार्थ्यांकडेन आग्रो आसा की तांणी आपल्या सरभोंवतणच्या गांवांनी वचून शेतकारांक आर्विल्ल्या शेती संदर्भांत, हालीसराक जाल्ल्या शेती सुदारणांच्या संदर्भांत जागृताय करची. अशें केल्यार तुमी देशांत जावपी व्हड बदलांचे वांटेकार जातले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात वरवीं आमी वेगवेगळ्या तरेतरेच्या जायत्या विशयांचेर चर्चा करतात. मात अशा एका गजालीक लेगीत एक वर्स पुराय जाता जाची याद आमी केन्नाच खोशयेन करूंक पळोवचे नात. लागीं 1 वर्स जाता जेन्ना संवसाराक पयलेच खेपे कोरोनाच्या पयल्या केसी विशीं म्हायती जाल्ली. तेन्ना सावन आतां मेरेन पुराय संवसारान जायते चड उतार पळयल्यात. लॉकडावन काळांतल्यान भायर सरून आतां वॅक्सिन विशीं चर्चा जावपाक लागल्या. मात कोरोना संदर्भांत खंयचेय तरेची घाळपणां अजुनूय खूब घातक आसात. आमकां कोरोना आड आमची लढाय नेटान चालू दवरची आसा. इश्टानो, कांय दिसा उपरांत 6 डिसेंबराक बाबासाहेब आंबेडकर हांची पुण्यतिथी आसा. हो दीस बाबासाहेब हांकां श्रद्धांजली दिवपा वांगडाच देशा प्रती आपल्या संकल्पांक संविधानान एक नागरीक म्हणून आपली कर्तव्यां पुराय करपाची जी शिकवण आमकां दिल्या ताचो पुनरुच्चार करपाचो आसा. देशाच्या खुबश्या वाठारांनी शिंयाचो मोसम लेगीत नेट घेता. जायत्या वाठारांनी बर्फ पडटा. ह्या मोसमांत आमकां कुटुंबांतल्या भुरग्यांची आनी जाणट्यांची, दुयेंत लोकांची खास जतनाय घेवची आसा. स्वता लेगीत सादूरकाय बाळगुची आसा. म्हाका खोस जाता जेन्ना हांव पळयतां की लोक आपल्या भोंवतणी गरजवंतांचो लेगीत हुस्को करतात. गरम कपडे दिवन तांची मजत करतात. निराधार जनावरां खातीर लेगीत शिंयाचो मोसम खूब आडमेळ घेवन येता. तांच्या मजती खातीर लेगीत जायते लोक मुखार येतात. आमची तरणाटी पिळगी अशे तरेच्या वावरांत खूब नेटान सक्रीय आसता. इश्टानो, फुडले खेपे जेन्ना आमी मन की बात वरवीं मेळटले तेन्ना 2020 वर्स समाप्तीच्या वाटेर आसतलें. नव्यो आशा, नवो विश्वास हांचे वरवीं आमी मुखार सरतले. आतां ज्यो सुचोवण्यो आसात, आयडियाज आसात, त्यो म्हजे मेरेन निश्चित पावयात. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब परबीं. तुमी सगळे निरोगी उरचे, देशा खातीर सक्रीय आसचे. खूब खूब धन्यवाद.